एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोल्ला आंबेली. हे माझे चॅनल एंथनी डिसिल्वा म्हणून एक युट्यूब चॅनल उघडलेले आसा आणि हे चॅनलाचेर खंयचेच पैशांसाठी और नॉट फॉर मॉनिटरी गेन्स हांवें हे रेजिस्टर करूंक ना आनी हेजे फुडें करचो ना. पूण म्हाका जाय हे गोंयचो कितें जी बातमी आसता वो गोंयचे मुद्दे सगळे घरांनी पळोवपाक गोंयकारांच्या. देखून म्हाका तो लागलो म्हजे युट्यूब चॅनल एंथनी डिसिल्वा तुम्ही सबस्क्राईब करात आणि शेअर करात. आयसान एक एपिसोड सुरू करता आणि त्या एपिसोडाचें नाव जावन आसा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. आणि आमचो पयलो आमदार आसतलो आमचेच मतदारसंघांतलो वेळ्ळे मतदारसंघांत MLA बाब क्रूज सिल्वा. चलया क्रूज सिल्वाच्या ऑफिसात. क्रूज बाब देव बरें करूं तूं म्हाका एक टायम दिलो आनी एक संदी दिली. सर आयज म्हाका एक मनान आयलें की एक वर्स जालें आयज तूं निवडून आयल्यार आनी तुजेर जायत्या लोकांनी बरो होप्स दवरलो, एक भरवसो दवरला की क्रूज बाब कितें जाल्यार कितें आमच्या गोंयचे पासत करतलो म्हणून. सायज एक वर्स जाल्या नंतर आमी एक 2-3 गोंयचे पळय मेन मुद्दे आहाय त्या मुद्द्याचेर हांव तुजी एक राय घेवपाक गेला. पयले सुवातेर हांव म्हणटलो आसलो देव बरें करूं तुका, कित्याक हांव ह्याच वेळ्ळे मतदारांतलो की तुवें जायती वस्तू बरेपणी सांबाळले आनी गोंयच्या कसले मुद्द्यांचेर तूं सदांच फाटी फुडें पळयनासतना तूं सदां रस्त्याचेर सदांच आसा. ही म्हाका तुजी सगळ्यान व्हडवीक दिसता. पूण आयज आमच्या माथ्यार एक 3 मेन मुद्दे म्हणलेले. एक पयलो सुवातेर त्या ओल्ड गोवा इश्यूआचो, इलिगल बंगल्याचो. सो तुज्या प्रमाणे तुवें सदांच आमकां सपोर्ट दिला, सांगात दिला. पूण तुज्या प्रमाणे आतां हें जाता तें सारकें. ही केस फकत लडोवनीक पडटात. आज वर्स मायज जालें 1.5 वर्स जाल्यार इलिगल बंगल्याचेर तुजी राय कितें? इलिगल बंगलो म्हणटा इलिगल म्हणटा सगळे जाणें. डॉक्युमेंट सारके नाय, प्लॅन कितें करून दिलो तो सारको ना आनी पंचायतान सेक्रेटरीक दिलो रिवोक केलो. आतां ही केस आहा ती डायरेक्टरा बरी आहा आनी डायरेक्टरा बरी हियरींग पोस्टपोन जायत आहा. हांवें लास्ट टायम पासून असेंब्लीन उलयल्लो पंचायत डायरेक्टर ज्युडिशरी न्हू तेणें केस फास्ट करपाक जाय, कित्याक तेंकां आनी प्रोसेस या कोण कोर्टाक वयतलो सुप्रीम कोर्टा पासून वचपाक जाता. हिंगा तरी 2-3 वर्स गेले, 10 वर्स गेला, मागीर कितें जालें. सो आतां ते हिंच्यानी जाल्यार प्रेशर चलता आसतलो आनी ही केस डिले जावपाक. डायरेक्टर जाता तितलें फास्ट डिसिजन घेवपाक जाय. तेजे मुखार आनी प्रोसेस खंय वचपाक जाय तेमच्यान वचपाक जाय मागीर, नाल्यार केस थिंगा उरता ती. अशेंच कितें जालेलें हांगा दिसता. आतां ते पयर आतां एक एमेंडमेंट हाडला म्हणजे पंचायत चलितोर एक 30 डेजान तो तुका लायसन्स दिना जाल्यार सेक्रेटरी पावर दिलाय BDO बरें वचोन तें लायसन्स घेवपाचें मागीर फी भरपाचें. तेजे पासून एक्स्ट्रा एमेंडमेंट येवपा जाय न्हू. इलिगल स्ट्रक्चर कंप्लेन करता लोक परते पार्टी मारता बारीक करून जाता कंपाउंड वॉल काडटाय. सॅटर्डे संडे कोण इलिगल काडटाय, कोणा वायट बंद जाताय, तुका वायट बंद जाता. तेजे पासून हो पावर एकाय दिवपाक जाय एमेंडमेंटान. इलिगल स्ट्रक्चर BDO सेक्रेटरी पावर दी 1 म्हयन्यान तेणें एक्शन घेवपाक जाय, नाल्यार थिंगाच उरता त्यो. एक्झॅक्टली. सो तूं म्हणटा म्हणजे सगळ्या कामांक एक टायम लिमीट दवरपाक. टायम लिमीट एक केस आतां 1 म्हयन्या भितर लिगली तुमचो लायसन्स दिताय, इलिगलाचे 1 म्हयन्या भितर डिसिजन जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. सो हे टायम लिमीट दिले जाल्यार सगळ्या वातावरणाने बऱ्याक पडटलें. सगळ्यो ज्यो केस्यो पेंडींग आहात ऑल इंडिया लेवलाचेर ते बेगीन क्लियर जातल्यो, नाजाल्यार त्यो पोस्टपोन जायत वयता. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार क्रूज बाब हे कोल डबल ट्रॅकिंगाचेर आता इतलो लोक रस्त्यांचेर येता, लोक मागता ह्यो वस्तू बंद जावपाक जाय.
आणि सुप्रीम कोर्टांतल्यान एक थोड्या कमिटीन पासून दिला की थोड्या कडेन हे डबल ट्रॅकिंग बंद करपाक आहा. तर थंय एका वातावरण बंद करून दुसऱ्या वातावरण चालू दवरपाचो हेजो हेतू कितें? अल्टिमेटली आता सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलो आहा ते सायडीन बंद करपाचें. टनल बांदपाक ते इम्पॉसिबल आहा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आहा तें. सो लास्ट असेंब्लीक डिस्कशन जालां तें सॉल्व केलें बगर हें कोणाक म्हूण हें पेंडींग हें कंप्लीट पासून केलां तें कंप्लीट जायना. सो आनी तें कितें आहा तें आतां तेंची कांय कळना हिडन एजेंडा कितें आहा तें. सो मेन कॉज आतां हे कनेक्ट करपाक सोदता ते वास्को. सो तेका लागून आमी पयलेय झगडो आहाय केन्ना पयलीं हियरींग जाल्ली वास्को जायत वर्स पयलीं तेन्नाय वयताले. मागीर डबल ट्रॅकां वास्किंगा चांदोर एजिटेशन जालें, आरोसीन जालें आनी आमी जे एक्टिविस्ट आहाय तेंच्या फाटल्यान सदांच रावलो आहाय. हे तुजें हांव सारकें मानून घेता गुरुज बाब. मुगेले जे बरें तें बरें. एक एमएलए रस्त्यार येवन जावं सोशल वर्कर जावं एक्टिविस्टा बरोबर सिव्हिलियना बरोबर तुका हांवें सदांच पळयलां. तुवें गोंयांत ज्या टायमार गोंयांत एक म्हणटात न्ही खत्रे में है त्या टायमार तूं रस्त्यार येयला. ताका लागून तुका शाबासकी. आनी हांव आवडटा की सदांच तुका देवान बरें भलायकेन दवरचो. आनी असलें आमचें गोंय जे घाटार विकपाक काडटा तेन्ना तूं पळय तुजो आवाज उगडटा तो तुजो आवाज सदांच बुलंद आसचो म्हणून. पूण तिसरो मुद्दो म्हणल्यार म्हाका एक सांग, ह्या दिसांनी म्हादेईचो भरपूर आवाज चलता. आनी हे म्हादेईक लागून सगळो लोक आमच्या गोंयचो लोक एकठांय जालो. सिव्हिलियन म्हणना काय एक्टिव्हिस्ट, सोशल वर्कर, पॉलिटिकल पार्टीज आनी सगळे इंटलेक्च्युअल पासून. तरी आसतना हे सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर चलता आसतना एक बोवाळ जाता की मुख्यमंत्री जावन प्रमोद बाब सावंतान तेजे गव्हर्नमेंटाक घेवन हाको रिजायन जावन एक कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिस करची म्हणून. जाल्यार ह्या हो व्यू पळय आसा त्या व्यूआचेर तूं थाप आसा. जरी सीएमान जर तर एक रिजिग्नेशन दिता म्हणलें जाल्यार तूं रिजायन जातलो ओ ना? कित्याक तूं म्हाज्या मतदारसंघांतलो म्हणटरीत म्हाका एक विचारपाक एक अधिकार आसा. तुजें स्टँड कितें आसतलें? आमच्या त्या गोंयकारांचा फायदा काडपाक सोदतात. ही म्हादें रिव्हराचेर आमी पासून इन्स्पेक्शन केलां. ते डायवर्ट जाला तितलें काम जालां तें आमी पळयलां. फकत ते आमकां सोडोवपाक एक स्टेटमेंट काडटात. न्हंयक लागून आमी सदां आहाय. खंयची बी न्हंय जावं ती खंयची रिवर मंदवी जावं मदय जावं रिवर साल सांबाळपाक सदां आहाय. आनी ही मदय जर तर डायवर्ट जावं जाल्यार तेजे कॉन्सिक्वन्सीस कितें जातले ते सोगळे जाणें. सो म्हादय सांबाळपाक जरी तर हांव रिजायन जावपाक पडलें हांव गोंयकारांक कितें फायदो जाता हांव रेडी आसतलो रिजायन जावपाक. व्हेरी गुड. देव बरें करूं तुका गुरुज बाब. स्पेशली म्हादेईचेर तूं थाप पोवन धरून आसा की तुंय तुजें त्याग दिवपाक रेडी आसा. तुंय तुजी खुर्शी सोडपाक रेडी आसा. सो तुका हो पावर जाय म्हणून ना, तुका गोंय जाय. पूण एक बारीकसो एक मुद्दो आसा आमच्या वेळ्ळे गांवांत आनी म्हाका उगडास आसा. इलेक्शन कॅम्पेनिंग करता आसतना आमी हे सुलभ टॉयलेटाचेर जायते उलयलेले. आयज प्रमोद बाब सावंताच्या गव्हर्नमेंटाक हालात सगळ्याक त्यांची एडव्हर्टायज चलता. स्वच्छ भारत आनी हर घर सुलभ. हे घर सुलभाची खबरो दुसरी पळोवया. एक विलेजींनी एक गांवांनी एक सुलभ टॉयलेट म्हाका आज 20 वर्सां जाली बरो सुलभ टॉयलेट म्हणून मेळना. जाल्यार आमचे हे वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक 7.5 पंचायती धर. 7च धर. तूं 7य पंचायतीन एक बरें सुलभ टॉयलेट म्हणलेलें ना. आनी गेल्या फावटी हांव तुजे कडेन डिस्कशन केलां तेन्ना तुवें म्हाका सांगलेलें तुजे कडेन बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा म्हणून. जाल्यार हे सुलभ टॉयलेट आज पासून जावं आसोलना गांवांत जावं आंबेले जावं वेळ्ळे चिचोण्या सारजोरा ह्या गांवांनी कित्याक येना? सो मेन थिंग आहा ते टॉयलेटाचे हांवें 2 मॉडेल सिलेक्ट करून दवरलो आहाय. आनी हे बांदपाक मेन मार्केटान एटलिस्ट स्टार्ट जावपाक जाय. आमच्या मार्केटाक चिंचणी आहा, आसोलना आहा, सांजे देगल ते सायडीनी आहा. हिंगा घालपाचें आमचें मती आहा. आनी हांवें सगळे पंचायतांक लेटर केला म्हाका एक आयडेंटिफाय करून दिया लुगार. एक मिनिट. सो म्हणजे तुवें जावन पंचायतीक ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. प्रोसेस चालू
लेटर केला म्हाका एक आयडेंटिफाय करात तुम्ही जाग सोदे आनी हांव बांदून दिता म्हणून आनी म्हजे कडेन मॉडेल पासून ना ते कितकोन बांदपाचे ते तुझं मॉडेल आमच्यानी पळोवपाक जाता हांव दिता तुका बरें तो मॉडेल बॉल इज रोलिंग इन वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक जरी तो जागो आयडेंटिफाय जालो हांव रोखडे तो प्रोसेस स्टार्ट करून कंप्लीट करतलो व्हेरी गुड थँक्यू व्हेरी मच क्रुज बाब आणि हो एक संदेश आमच्या सगळ्या पंचायतीक तुवें लेटर दिलें म्हणटा जाल्यार हांव एक मागतलो सगळे सरपंचां कडेन जावं पंचां कडेन हेचेर एक इनिशिएटीव्ह आतां पंचायतींनी फुडें व्हरचे आनी एक जागो एक आयडेंटिफाय करचो कित्याक आयज वर्स जाली एक वर्सान आमकां एक टॉयलेट मेळना एक प्रमोद सावंत बाब तुकाय एक रिक्वेस्ट करता जाल्यार हेच माध्यमांतल्यान प्रमोद बाब हर घर सुलाब मागीर पळोवया रे पहिले हर गांव एक सुलाब करून आमच्या मानादीक MLA क्रुज बाबाक आमी एक संदी दिवया ह्यो वस्तू घालपाक तशेंच जाता जाल्यार बाजारांनी जावं हुंय जो लोक पळय आसता थिंगा तुमी एक धाकलो तरी एक जागो आयडेंटिफाय करून दिवचो आनी एक पावटी जागो आयडेंटिफाय जावन जाले जाल्यार त्या उपरांत क्रुज बाबान सांगला त्या प्रमाणे विदीन 3-4 months तरी एका 6 म्हयन्या भितर तो म्हणटा आपूण गॅरंटीड बरे हायटेक टायप ऑफ सुलाब टॉयलेट घालून दिता म्हणून सो हो बरो एकदम बारीक मुद्दो म्हणल्यार सगळ्यांक लागपाचो मुद्दो देखून क्रुज बाब देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजो एक गोंयच्या लोकां पासून एडवायस कितें म्हजो एडवायस एकूच टायम येयलो आहा आमी सोगटे एकठांय जावपाक जाय कित्याक सोगटे सायडीन गोंयचेर अटॅक आहा मेन थिंग गोवा आनी गोंय ना जाल्यार आमी न्हय सो आमी सोगटे एकठांय रावया आनी खंयचीच कोला इश्यू जावं डबल ट्रॅकिंग जावं मदर इश्यू जावं आनी हेजे मुखार आनी येतले इश्यू ते आमी सोगळे एकठांय रावन झगड्या देव बरें करूं क्रुज बाब